आपुरबायाच्या भावा भयणांनो, ज्या कुटुंबात भावार्थ्याचें जिवीत जिवी आसा त्या कुटुंबात एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबांत भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावुया हो विशय विचून काडला. आयचे शिव वर्तमान कुटुंबांनी आपलें कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक उलो दिता. हे वरवीं आमची कुटुंबां भावार्थ्याचे नमुणे जावन एकचाराच्यो आनी बोरवोसाच्यो जिव्यो कुणां जातली. आमचे कुटुंबांत आमचो भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसांत मागुया. Tuce cutume tai sada
तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. अपूर्वयाच्या भावा भयणीनो, ज्या कुटुंबान भावार्थाचें जिवीत जिवें आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ खोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावया. हो विशय विचून काडला क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोश त्रास पिडा उप्रासतात तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता. वो सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाची आनी एकचाराची पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कसलोन पडटा. सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सवे हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान भावार्थ परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो भावार्थ खोलावून एकचाराचो बोरवोसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसान मागतना हें नवें भेटोवंक आदार कोत्तल्या केंद्राचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र हातूंत वावर कोत्तल्यांचेरूय देव बेसांव घालून म्हूण मागुया. प्रितीच्या भावां आनी भयणांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आतांच आमी सुरवातीची उतरां आनी आयचो विशय आमच्या कानार पडला. आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, आमकां कोलीत कोत्ता कुटुंबांत सदांच मागणें मोग आनी शांती आसूंक फावो. आमचें कुटुंब, आमची फामील सदांच मोगान आनी मागण्यांत आमी बांदूंक फावो. आनी जायते पावटी आमी मोग एकामेकाक मोग दाखोवंक आमी विसरता आनी मागणें करूंक आमी फाटीं सरता. तो देवा लागीं आमी माफी मागुया आनी खालतीकायेन आमी सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पास्तर पागेवन सदांच आकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत कोर, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागिवोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळजाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासोय.
आनी ताचेर भावात दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगोवंक आमच्या सौम्या जेजू पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयताना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेला परी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबत्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसूरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक मांडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयताना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनीक एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आंकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोत व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी आनी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनीक वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताची राजवटकेचें केन्नाच निसणटण जावचें ना. देवाचें उतर हें,
देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाखाणात प्रितुमेर वाडटात तीच तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक दर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात अंत्रोळा वेळ्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Alleluia, 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 alleluia. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या Alleluia, alleluia, alleluia. सर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगल्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण तुमी जाणो जायात हांव तुमकां खरेंच सांगतां हें सगलें घडल्या बगर ही सोसोत उतरची ना स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफूल सेलर्स सोडोळ दोर्या युक्त तारयो उपजयना एक युक्त तारयो जातलो जाल्यार जोणे एकल्यान दोर्याच्या तुफानांतल्यान आपली पयण करूंक जाय आनी हेच दिशेन हांव म्हणूंक सोदी एक कुटूंब तर ओकोंड जातलो जाल्यार त्या कुटुंबाच्या सगल्या वांगड्यांनी एकवटान येवन कोश त्रासाचेर जैत व्हरूंक भोव गरजेचें आनी हेंच मनांत धरून हांव एक भोक्तीवंत फामिलीची जिवीत तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां 16व्या शेंकड्यांत नावारे ह्या राज्यांत एक भोक्तीवंत कुटूंब आपले व्हड पालिसींत रावतालो ह्या कुटुंबांत एक अस्तोरी मारिया नांवाची ती भोक्तीवंत आसली आनी तिचो पोती उवान आपल्या देशाच्या राजाचे एके भाशेन सुचोवणार कसो तो वावर करतालो आनी खेरीत पडून देवाच्या मोगान बरोवन आनी भोक्तीपणीन आपल्या 5 भुरग्यां सांगाता ते आपलें जिवीत खुशालपणीन जियेतालीं पूण कांय वर्सांनी एके भाशेन तांच्या जिविताचेर 3 कोस त्रासाचीं एके भाशेन तुफानां उपरासतात पयलें तुफान 1512 ह्या वर्साक तांचेर येवन पडटा दुसऱ्या देशाची फौज तांचेर आक्रमण करता तांच्यो जमिन्यो जप्त करून तांच्यो सगल्यो सवलत्यो काडून तांचें जिवीत भारादीक करता
हे सगळे कोश्ट ती संस्था आसतनाच दुसरें तुफान तांच्या जिवितांत भितर सरता. ह्या घराचो वडील उवान ह्या संवसारांतलो सोंपता. आनी एके भाशेन मारिया ही सगळी दूख घेवन निराशीपणान कितें करचें तें तिका गमना. पूण आपल्या 5 भुरग्यांचें जिवीत आपणाच्या दोळ्या मुखार धरून ती बोरव्याशान आपणाचीं पावलां फुडें मारता. आनी तशेंच उपरांत तिसरें तुफान तांच्या जिवितांत उपरासता. ही भायल्या देशाची फौज येवन तांच्या पालिसीचेर आक्रमण करता. आनी हे परी कांय भाग त्या पालिसीचे ते मोडून उडयतात. मारिया एके भाशेन आपल्या घोवाच्या दुखांत आसतना आपल्या घोवाचें घोरूय मोडटा तें पळोवन तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात. पूण तरी आसतना ती आपलो बोरवासो आनी भावार्थ देवा वेलो सांडिना. आपल्या 5 भुरग्यांक देवाच्या मोगान आनी विस्वासान ती वाडयता. आनी शेकी ह्या कुटुंबाच्या 5 भुरग्यां मदले एकलो सांत जावंक पावता. आनी हो सांत आमच्या गोंयच्या भुमीचेर आपली पावलां मारून शुभ वर्तमान परगटा. होय प्रितीच्या भाव भयणो, हो सांत जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर आनी ही काणी जावन आसा ताच्या कुटुंबाची. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां आमकां कितें पळयन आमचो कुटुंब कसो तरेन बांदून हाडचो तो आमचे मुखार 2 भाग दवरता. पयलो भाग जावन आसा कोश त्रास आमच्या जिविताचो भाग. आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार आमकां दानियल प्रवाद्याचें दर्शन आमकां मेवता. थंय आमी पळयता कशे भाशेन ह्या संवसारांतलीं 4 वारीं तो दर्याक एके भाशेन उचांबोड करतात. प्रितीच्यानो, आमच्या जिवितांत एके भाशेन जायतीं तुफानां आसात. आनी भोव करून आमी लक्ष घालूंक येता आयच्या बदलतल्या आमी म्हणूंक येता संवसाराचें वारें आमच्याय कुटुंबांत भितर सरून जावं त्यो संवसाराच्यो वायट चाल्यो, वायट पद्दत्यो, वायट रिती आमचो कुटुंब एके भाशेन आयज उचांबोड करता. साबार तरेचे एके भाशेन कोश्ट आमच्या जिवितांत उपरासतात. पूण हें सगळें चिंतून आमी आमचीं पावलां फाटीं मारचें न्हय. कांट्या विडे गुलाब ना आनी कोश्टा विडे जिवीत ना. सान फ्रांसीस शावेराच्या कुटुंबाचेर साबार तुफानां उपरासलीं, पूण तांणी बोरव्याशान आनी देवाचे भावार्थ थेवून आपल्या जिविताचें तारू ताणें फुडें मारली आनी ह्या परी कुटुंबांतल्यान एक सांत उपरासलो. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक भोव गरजेचें. जेन्ना कोस त्रास तुफानां म्हज्या कुटुंबाचेर उपरासतात तेन्ना म्हजें जिवीत कितें जाता काय? सगळीं आमी घराची वांगडी एकवटान येतात काय आनी ह्या कोश्टांचेर झुजतात काय? वो म्हाका कित्याक पडलां? वो म्हजें कितें बरेंपण आहा तें पळोवन हांव एके भाशेन खुशीन रावन म्हज्याच कुटुंबाचे कोऱ्याज सांदे पयस जाल्यात. प्रितीच्यानो, म्हजो कुटुंब हांव आयज राखूंक हांव कितें करतां काय? दुसरो भाग जावन आसा बोरव्याशाचें जिवीत. आजच्या शुभ वर्तमानांत एक भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता. सुकलोल्या कशे दिसतल्या खांद्यार आंजिराचें आनी तशेंच हेर झाडांक गिमाच्या दिसांनी कोंबऱ्यो फुंटात. सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना मालाका आपणाची पयण कोत्ता आसतना तुफानाक सांपडून ताचो कुरीस एक भाशेन सांडटा. आनी तेन्ना तो आपलो बोरवाचो सांडिना. आनी जेन्ना कुल्ली ताचो कुरीस घेवन येता तेन्ना ताचो भावार्थ अदीक ओकोण जाता. प्रितीच्यानो, आमच्या जिवितांत असलेच झुजां मोळां कोस त्रास उपरासतात. जायते फावटी आमचें कितें अपुरबायचें आसा तें सांडटा आनी हें परी आमचें जिवीत गोरी तें सुकलेल्या खांद्या परीन जाता. पूण हाचें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक उगडास करून सांगता की शिवासोनार बसतलो आसा तो आमच्या देवाच्या हातांत हें सगलो संवसार आसा. तर आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब आमी ताच्याच हातांत घालुया आनी हें परी
जें कितें सांडलोलें आसा तें देवाक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत घोडी आमकां मेळत आनी हें परी जें आमचें सुकलोलें जिवीत आसा ते घोडी कोंबड्यो फुंटल्यो. कोंकणीन एक म्हणणी आसा, सगल्याच्या रानीच्या फाटल्यान गोबोर आसा. कितें पूण ह्या म्हणूंक सोदी सगल्याच्या कुटुंबांत क्रोस त्रास आसात, पूण जीं कोण देवाचे बावाड तेवून आपलें जिवीत फुडें मारतात तेंची जैती वून जावंक पावतात. तर शेवटाक हांव म्हणूंक सोदी क्रोस त्रास सगल्यांच्या जिवितांत आसात. आयज हांव तयार आसा काय भावार्थान आनी बोरव्याशान एके भाशेन म्हजें कुटूंब फुडें व्हरूंक. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता, भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवाचो जावंक आयज हांव तयार आसा काय. तर हेंच मोदान दवरून ह्या पवित्र मिसेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया.